flight attendants, please be ready for the landing. ए पत्तोळी लँडिंग म्हणून अनाउन्समेंट आईल पडा उठ्टा आमगल स्टॉप आईल उठ ग तू कसं त्यानं मन नीद करतास देऊ का आता यो हा स्टॉप आईल वा हा प्लेन अंतस वा हा घरकडेच म्हणलं केलं अಯ್ಯೋ आपण वा हमें पुरा पडायला ए पत्तोळी त्या पुरा असो तू हंग येताना चुडीदार घालेल ना आता ह्या किरकी कशी नेसेल तू ಓ ತಾವ ಅಯ್ಯೋ ಡ್ರೆಸ್ ಪುರ ಗಲೀಜ್ ಜಲ್ಮು ಅತ್ತ ವಚನ ವಿಂಗಡ್ ಗಾಲ್ನೆತ ಹಂಗ ವಿಂಗಡ್ ಡ್ರೆಸ್ ಗಲಕು ರೂಮನೆ ಆಸ್ತವ ಕಸಂಕಿ ತೆವ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಉಲೈತಲ್ ಮೈಯಲೆ ವಚನ ನಿಮ್ಗಿತ ಹಂಕ ನಿಮ್ಗೂ ಯಮಳರಿ ಕಸಿ ಗುರಾಯಿನ್ ತಾಪಳ ಹಂಕ ನಿದಲರಿ ಧಾತು ವಸನ ಹೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಹಂಗ ದವರ್ನು ಆಂಚಿ ವಚನ ನಿಮ್ಗೂ ನೆತ हाँ वचून ड्रेस चेंज करना बरे हमकानी काही जाग झालं ना कसं करचे मग बोर जाता हाँ मरे चिकन इदाता तरी म्हाका गट्टी न्हीद आयला आनी एक सपन आयलं म्हाका तांतू हांव पयलेटाले वचून कशें की बटन वतून तें विमान कशें कशें वचून मागीर वापास आमी चेडल कडेकच लँड जालें म्हणून म्हाका सपन आयलें ओ स्वप्नान थोडे वाटतं केलं मरा ती तू त्यांची म्हाका मध्यांतू एक पंत निद्दे दाखवून जागिदल्ले पळयतना तू ना आशिल्ली हांव त्या स्वप्नान दिसता म्हण लेखूंक ना मागीर वापस न्हीद काडला हां असो यो आतां प्लेन लँड जालें ना आमी देवया आयल पळगा हेंची मॉरिशस वाव कितले छंद आसना हें हां आतां आमी सुरवेक लगेज सकट दवरंगे न्हू खंय तरी भायर वचा प्लेस पुरो पळोवच्याक हां जायत जायत हांव पुरा आतां रेडी आसा हां जायत वचा तस जाल्यार यो ओ थंय दिसताच पळग त्यांची आमी रावची लॉड्ज हॉटेल वरे तंतूचेस बॅग एक दवर नेता म्हण सांगून चमकली खंय गेली भानी आनी केली म्हाका हें गांव पुरा नवेची भाश वरे अर्थ जायना कोणी जनाल गुर्त वरे ना हांव कसं करचांग घेतलें ना मध्य राबोन म्हाका जोर भूक जाता आसा खंय गेली भानी ये पत्तोळी कसं गो स्टॅच्यू म्हणके एकलीची मध्यांत राबला हांव तुका बसच्याक सांगिल्लें हांगा हें तुमी कसं ना हे ड्रेस घालगे नाही न्ही तें कसन म्हळ्यार रे तूं आतां असल ड्रेस घाल न्हू हांव तसले पॉश ड्रेस घालचे साम दिसना म्हूण सांगून हांव रे ड्रेस चेंज करून घेतले हो हुई वे थँकू थँकू तुका भुकी म्हूण सांगलें ना यो बसया खावंक घे न्हू मागीर प्लेस पळोवच्याक भायर सरया बोंजूर की मान्यार हां भोज वा हां जाय गो म्हाका एक प्लेट भोज जाय भोज नाही गो तें माराय ती तें हांगाची भाश ताका मॉरिशियन क्रियोले म्हूण सांगतात ताजे बागे चड म्हाका खरें गोत ना कुमाराव आपले हां कुमारान आपयलवा कोण आबा हॅलो माम तुम्ही उल्लोचे पळोवन म्हाका कळ्ळें तुमी आमची केले म्हूण सांगून वेलकम टू मॉरिशियस हो हे गांवांत तर आमची गेला सावा आयकून भारी खोशी जाले म्हाका एक मरुभुमींत उद्दां मेळ्ळें म्हण कितें रे तूं अरे आमची गजान नाशिल्ली भारी लायदल मारया ती हांगा कसन कसन की उलयतास बोळांचेर फीश दायवाय कुमारान आपयता आनी कसं कसं की म्हणटास आमकां कसन म्हूण अर्थ जाता ना मारया कोण कोज अंग्लेज ती तुमकां जेव्हा इंग्लीश उलोवचें येता की म्हूण नेमगीतास आले हय ही कसन चमकली ओ माय तुम्ही आले म्हणलें ना आले म्हणल्यार रे हांगाच्या भाशेन तूं वस म्हूण सांगून ताका ती बेजार जावन गेली जाल्ले वे मराठी हंग वरे एक एडवट्ट केलो तूं आतां हां वय रे हंग पळय हंगा तुमगेल मॉरिशस सांगतो स्पेशल खाण खंयचेस म्हाका एक 2 प्लेट हाडतो हां 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 जायत मामा 1 मिनिट आत्ता हाडता मामा हाजी नांव कसन गोतोस हाजी नांव ढोलपुरी म्हणून हें हांगाचें बेस्ट स्ट्रीट फूड तुम्ही मॉरिशसाक आयला रे हें खावचें मिस करचेक नजे हें तुमगेले इंडियान मेळचें पुरी म्हणकेची आनी हांगा हें आस पळया हाजी नांव कशें गोस रोटी चावड म्हणून हें इंडियान मेळचें ब्रेड म्हणकेची तुगेले ढोलपुरी आनी रोटी चावड लायक आशिल्ली मारया थँक्स देतो आनी आमी भायर सरतात कितले लायक जातास न्हू गो हांगा आमी कितले समय जालें अशी ಒಟ್ಟು भायर वचीन अशी मोबाईल ना टी व्ही ना खंयचे भायरचे जगताचें संपर्कच ना
कितल्याक नेಮ್ಮदी कितल्याक आरामच पडे ना वा हांव जेव्हा स्विमींग करता की तुक खंय येत गो स्विमींग तूं आतां स्विमींग उड्डूंग येन तांतू मागीर तुका तांतू बुडला रे तुका काडच्या कामाक बुलडोजर हाडकातात मागीर हांगा चडावत आयलँड्स आसची दिसता गो मॉरिशसान तो पळय ओ थंय दिसता पळय तुका तें एक आयलँड आनी हें आसा पळय हें सी वॉक म्हणटा ताका म्हाका मस्त खुशी जाता आसा हांव हांगा रावचें वे हां आनी दोग जण हात वयर कोण बैसून कसं करता आसा बा हांगा ओ हांग येवन बैसून तशें कर की म्हणो हांव मरे करता कसो नासता तूं बसशे दोन हात वयर उकोण पळोवचे आं ही कसं ना बा दोनी हात वयर करून अशें बसला अयो त्या चल्लीक पळोवचें पळय आनी ए पातोळी आतां हात सकल दवर गो तांणी हांगा रिलॅक्स करता आसा ती आमी आनी मुखार वचा वा कितले व्हड आसात ते हाजी मुळाची केवळ राबता हें खंय गेला बा पातोळी हांव एकलो वतास मग ए तूं थंय आस गो कसं करतास थंय यो हांगा हेंच गो हांगाचे बीच पळयलें ना तूं मुखार वचा आमी हें एक ए पातोळी थंय वचून कसले न्हिदला गो तूं वाव हांन तशी निदन आकाशाने पळोवचें लायक जाता असं अयो हांव मुखार वता असं मुखार वता असं अयो हांव पडते की आतां या मारायती उठ्टा कसं एडवट करते की मारायची तू तुमगेल हात धरून न्हू राब चिक्की तेकडे हेकडे पळोवचे भितर हांगा तिणी येवन न्हिदोन जाला ए ओ थंय पळ गो मुखारी कितले छंद आस ना वा वाव हांव हांगाची जागा घेवन घर बांदूच लायकी म्हणो कितले लायक आसा हें जागा ओ थंय संख्य आसा मग वचून पळयता ओय 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 पातोळी हांग यो गो थंय खंय वतास तूं पडशी हांव हिक घेवन ओग्गी घरा वच्ची लायकी म्हण एक ना एक एडवट करता सांगा मॉरिशस नाका कसले नाका घरीशस कोचा यो हां तें खंय आसा बा वचा हांव येता घरीशस म्हळ्यार आनी कसले नाही आमगेल घर तूं थंयची पंचायतीक मार्गेन बसचे लायक यो वचा जाल्लें आमी आतां घराक भायर सरलें ती आमगेलो टूर तुमी मरे मॉरिशस पळयलें ती आनी एन्जॉय केलें ती म्हूण हांव लेखता सर हाजे बग्गे तुमगेले कसले अभिप्राय आसल्यारी कमेंट सेक्शनांत घालाची तशींची आनी कोणी कोंकणी टीव्ही सबस्क्रायब करनी जाल्यार आत्तां वचून सबस्क्रायब करा ती तुमकां आमगेले व्हिडिओचे नोटिफिकेशन येता ना जाल्यार थंयचे आसूचे एक बेल आयकॉन प्रेस करून नोटिफिकेशन ऑल म्हण दिया ती तेन्ना आमी खंयचे व्हिडिओ घाल्यार फस्ट येवन तुमकां पावता धन्यवाद